आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो भोगोगाय सर्पण करता नमस्कार आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो भोगोगाय सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगानिष्ठा करता स्तुती आराधन जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगानिष्ठा करता स्तुती आराधन जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार पराक्लीता करता स्तुती आराधन अज्ञात रावताय कुर्बेन भरताय सर्पण करता नमस्कार पवित्र पराक्लीता करता स्तुती आराधन अज्ञात रावताय कुर्बेन भरताय सर्पण करता नमस्कार आलेलुया 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 Alleluia, 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 Alleluia. Argan tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Jai Jai Kar tuka sumia Jesu. Jai Jai Kar tuka sumia Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पवित्र सक्रामेंतांतच्या जेजूकू आमी वंदन करया ताका आमी अर्गां दिवया ताची सर्व कृत्यां आमी वाखाणया आनी नियाळया ताका स्तुती फावो ताका मान फावो किर्तनगर म्हणटा स्वरस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोव वर्त्या देवा तुजे नांवाचें भजन करूंक फावो सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो रातभर तुजें विश्वासपण गजोवंक फावो सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान किन्नराच्या मधुर नादान तुका अर्गां दिवंक फावो तुवें केलां सर्व विचित्रां तुवें केलां सर्व अजापां
महिमा तुका फावो, वंदन तुका फावो, आराधन तुका फावो. तुज्या कार्या वरवीं सरस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितलीं वर्तीं तुजीं कृत्यां सरस्परा, कितल्या गूंड तुजे येवजण्यो. सर्वेस्परा तूं सस्नाक भोव व्हरतो. सर्व मान आनी होगळाप तुका फावो. आज ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू बोवारी आमी जमो जावन आसतना थोडो वेळ आमच्या जिणयेंत ताणें केल्लीं सर्व कृत्यां उडासाक आमी हाडया. गेल्या त्या हप्त्यांत ताणें दिल्लें तें बेसांव, ताणें केल्लें तें बरेंपण, ताणें केल्लीं तीं विस्मितां अजापां आमी उगडासाक हाडया आनी ताका अर्गां दिवया. सभारांक आमकां बरेंपण लाभलां. सभारांची पिडा ताणें गूण केल्या. आमकां सभारांक मोतीक समाधान लाभलां आनी सभारांक जें कितें आमी मागलां तें ताणें दिलां. हें सर्व आमी उगडास काडून देवाक अर्गां दिवया. देवान केल्लीं सर्व बरीं कामां उगडासाक हाडटा आसतना आमकांच ताका आमी समर्पण दिया. आमी ताचे मुखार किरकोळ मनीस. तो जावन आसा सर्व पदवेदार देव. जें कितें आमकां बरें तें सर्व तो दिता. जें कितें आमच्या जिविताक बरेंपण दिता तें आमकां तो करता. तर ताका आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत. तुझी विचित्रज्ञानी आठा, तुझो दैवीक प्रगट करता. तुका सदांच नांव वाडटा. तुका सौम्या हांव अर्गां दिता. तुझी विचित्रज्ञानी आठा, तुझो दैवीक प्रगट करता. तुका सदांच नांव वाडटा. सूर्यो सत्ताराम उजवाड पावता. अटल तुजे महिमेंती भरता. सूर्यो सत्ताराम उजवाड पावता. अटल तुजे महिमेंती भरता. रस्ता तुझे नाव पवित्र जावं गांवांत. रस्ता तुझे नाव पवित्र जावं गांवांत. तुका सौम्या हांव अर्गां दिता. तुजी विचित्रज्ञानी हाडटा. तुजो दैवीक प्रगट करता. तुका सदांच नांव वाडटा.
सोम्याक आमी नावाडया, ताका आमी हरसिया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताची कृत्यां आमी वर्णिया. तो जिवीत दिता, तो जीव दिता, तो सांबाळून धरता, तो पत्कांत पडना अशें आमकां सांबाळटा, कश्टांच्या वेळार आमकां धैर्य दिता. जशें ताणें सबारांक गूण केलें, बरें केलें आनी तांच्या जिवितांत संतोश तांकां पाटी दिलो, तशेंच तोय आमच्या जिवितांती तोच संतोश, तेंच बरेंपण तो आमकां दिता. ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो केदींच सण घालना, ताचे विश्वासून पातयेवन जियेल्ल्यांक सदांच ताच्या गोपांत तो दवरता. तुज्या विश्वासान तुका बरो केला म्हणलो तोच जेजू आज ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर हजर आसा. आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास देवाचेर आमी दवरूंक आसा आनी ताचें तावन बरेंपण जोण घेवंक आसा. फेथ कॅन वर्क वंडर्स. आमच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण आमकां जातें आसा, जें कितें आमी मागल्लें आमकां मेळटा आनी सक्कड तें देव दिता. कित्याक ताका कळीत आसा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट म्हणून. आमच्या जिविताक गरज आसची सर्व तें तो जाणा आसा. आमच्याच घरांनी आसच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचो, वडिलांचो, आमच्या भुरग्यांचो उगडास आमी काडया. एक घडीभर चिंतून पळोवया कितलें बरेंपण देवान आमकां केलां. सबार पटवी आमी घेता आनी विसरता, आनीकी आमी मागता आनी विसरता. आज हो एक अवकाश आमकां देवा लागीं येवन तसो पूत जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसतना ताचे मुखार जें कितें आमच्या जिणयेंत बरेंपण जालां ताचो उगडास काडूंक एक अवकाश, ताका अर्गां दिवंक एक अवकाश. जेजून सुमळां दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणून खंडीत जावन जें कितें आमी दिता तें ताच्या किवर्त्या मापान आमी घेता. जर तर आमी देवाक अर्गां दिता, ताका आमी स्तुती करता आनी किसर बेसांव आमी जोण घेता. आमचे पैकी सबार जाणांक मोतीचें समाधान जेजून दिलां. सबार जाणांक बरी भलायकी ताणें दिल्या. एक घडीभर हें सर्व आमी उगडास काडन आमच्याच काळसांनी देवाक आमी वर्णिया, ताका आमी अर्गां दिवया. जेजू म्हणटा, हांवूच जिवीत आनी जिवंतपण. आमी आमच्या जिवितांत जें कितें ताच्या लागीं मागता तें आमकां मेळटा. तोच जिवीत आनी जीवदातार जावन आसा. केवल आवयच्या गर्भांत तावन जल्म घेवन ह्या संवसाराक आमी आयल्यार पावना. तें जिवीत आनी जीव आमचें थंय आसूंक आसा. आनी सदांच त्या जिवितांत संतोश, शांत समाधान आसूंक आसा. आनी हें सर्व जेजू आमकां दिता. आमचें जिवीत तो सुफळ करता, नंदन करता.
जावंक पुरो आमच्याच सांगात येतावन, जावंक पुरो आमच्याच सेज समाराच्या लोकांत हावन, जावंक पुरो आमच्या वडिलांत हावन, आमच्या भुरग्यांत हावन तो आमचे लागीं उलयता, तांच्या मुखांतर आमचे लागीं तो उलयता. ताचें बरेंपण तो आमकां दिता. जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी हेरांक दिवंक शकता. जर तर आमचे लागीं जेजूचें देवाचें बरेंपण आसा तर तें बरेंपण आमी हेरांक दिवंक शकता आनी संतोश जण घेवंक शकता. त्याच जेजून जें कितें हेरांक बरेंपण केल्लें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत लागू करूंक आमी प्रयत्न करया. आज ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हांव ताची सकत आनी मजत आमी जाणून घेवया. ह्या संवसारार जेजूक परगट करूंक जायते अवकाश आमकां लाभल्यात. जेजू विशयांत उलोवंक जायते अवकाश आमकां लाभल्यात. ताची महिमा परगट करूंक, ताणें केल्लें बरेंपण हेरांक सांगूंक जायते अवकाश आमकां लाभल्यात. ते आमी बऱ्या तरान उपयोग करन जेजूची सुवार्ता चड आनी चड परगटूंक देवाची सकत आमी मागून घेवया. ताची मजत आमी मागया. आमच्या जिणयेंत बरेंपण जाल्यार तें आमचेच लागीं दवरचें न्ही, बगार तें हेरां लागीं आमी वांटून घेवंक आसा, हेरांकी आमी बरें करूंक आसा. साबार सांत भक्त तांच्या जिणयेंत देवाचें बेसांव जण घेवन तांणी हेरांक तें दिलें, हेरांक तें वांटून घेतलें. देवाच्या उतरा प्रकार चलोवन तें तांणी पाळ्ळें आनी हेरांक पाळूंक तांणी शिकयलें. जायत्या संत भक्तांनी जेजूक विश्वासी रावन त्याच खातीर तांचो जीव समर्पिलो. आज आमकां साक्रामेंतांत असो जेजू उलो दिता, तुमचो जीव तुमी म्हजे खातीर समर्पिया, तुमचें जीवन म्हजे खातीर समर्पिया. आमी जेजूचे हात जावंक प्रयत्न करया. तेच हात लोकांक गूण केल्ले तेच हात लोकांचेर दया दाखयल्ले तेच हात साबारांक बरेंपण केल्ले आज जेजूचो हात जावंक आमी प्रयत्न करया. लेट अस बिकम द एक्सटेंडेड हँड्स ऑफ जीसस. अशें म्हणटात, जो कोण देवा मुखार दिंबयेन पडटा तो हेरां मुखार उबे रावंक शकता. तर देवा लागीं ह्या साक्रामेंतांत आसच्या जेजू लागीं आमची सर्व मागणी आमी ताका भेटोवन दिवया. आमकां कितें गरज आसा तो जाणा, पूण आमचो विश्वास ताचेर आमी उसारून आमची मागणी ताका भेटोवया. आमच्या मतींत असले सर्व दुबाव आमी पयस करया आनी ताचेर आमी पातयेवया. समारिया घराच्या स्त्रियेन सांगल्या बरी, तर जिवीत दिवचें उदक तूं म्हाका दी. जेजू लागीं आमी मागया आमच्या जिवितांत ती
सदांच जिवाळ रावोंक, आमच्या भावार्थांत आमी जिवाळ रावोंक, आमच्या भावार्थांत आमी घट रावोंक जाय आसची कुरपेची झर तें उदक जेजू आमकां दिवन दी. कीर्तन 95 आमकां सांगता, देवाची स्तुती कर आनी ताका विश्वासी राव. केवल देवाची स्तुती केल्यार पावना, ताका विश्वासी आमी रावोंक आसा. कीर्तनकार म्हणटा, ह्या सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर आमी येया, गायन आनी ताका वाखाणुया. आमच्या काळजा भितर मोगाच्यानो थोडो वेळ देवाक आमी स्तुती करया, ताका वंदिया, ताका वर्णिया. आमकां हर एकल्यांक विविध रितींनी देवान बेसांवांनी भरल्यान जावंक पुरो. देव आमकां आयकला म्हणली खुशी आमचें थंय आसा, संतोश आसा. देवान हांवें मागिल्लें दिलां. देव म्हजें मागणें आयकला म्हणलो संतोश आमच्या काळजांनी आसा. त्याच संतोशान देवाक आमी वर्णिया, ताका आमी अर्गां दिवया. सर्व आमच्या भोवारी कितें आमी पळयता सकड देवान रचलां. आमी सोदना करता, वी सर्च फॉर मेनी थिंग्स. पूण देवान पयलेंच जाणा जावन आमचे खातीर ते सर्व संगती ताणें रचल्यात. ताका अर्गां फावो, ताका वंदन फावो. सकड आमी सांगया, अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, वाखाणी तुका सोम्या जेजू, वाखणी तुका सोम्या जेजू, जय जयकार तुका सोम्या जेजू. जय जयकार तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजांत असली सर्व मागणी देवाक आमी भेटोवन दिवया. आमकां कितें बरेंपण लाभूंक आसा, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या शेज समारा, वैयक्तीक रितीन आमकांच कितें बरेंपण जावंक आसा, देवाक आमी भेटोवन दिवया सर्व आमची मागणी. सबार लोकांनी आमचे लागीं मागोंक विचारलां. तुमचे लागीं मागोंक विचारलां कोणा, आज म्हजे खातीर माग, आज म्हजे खातीर मागा म्हण विचारलां जावंक पुरो. तांचो उगडास काडया. पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक कितेंच असाध्य ना. संवसारभर कितलीं अजापां घडटात, कितल्या जाणांक बरेंपण जाता, कित्याक लोक हरिहरींनी जेजूक भेटोंक येता, पवित्र सक्रामेंतांत ताचें बेसांव घेवंक येता. आमची सर्व मागणी एक घडीभर मौनपणी देवाक आमी भेटोवन दिवया.
पवित्र सक्रमेंताच्या जेजू थंय ती आमी हाडया ताका आमी अर्पिया. ताचे बेसांव आमी जोड घेवंक आमकां आमी आयती करया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Padre Pio Papa, Recas Bărit Hristos Sarnia, आमचे पासोत माग बापा, सच्चा आम्ही देखील तुझ्या आशीषीचे ते दुर्बोध वाटे विधेयपणाचो पर्वत चढलोय. फ्रांसिस्कान जियेवंक सदा उल्साचो पुरो चढलोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश करीन ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा, सच्चा आमी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावोन देवाची वळख दिली. मागण्यान प्रार्थीतात जेजू रेंगोन शांतीचे हातीर जालोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश करीन ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा, सच्चा आमी देखील तुझ्या.
सांपियो आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजाक सा पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनातीन कितें हांव अत्रेगून मागतां ही कृपा दया कर आनी सड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावंक तुजें रास आमकां येवंक तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मेळ आमा पापयां खातीर निधी कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेतां. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगतां म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आनी आपल्या बापा कडेन तुजें नांव मागतां तें आमकां फावो कर. एक घडीभर आमची सर त्या सवां देवा मुखार आमी दवरया. प्रत्येक सावन थोडी त्या सवां आसात आमी मागोवंक उगडास करया. बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. एक व्यक्तीक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागया. दोगा जाणांक बरी भलायकी तशेंच तांच्या शिकपांत बरेंपण जावच्या खातीर आमी मागया. एकलेक बरी भलायकी देवान दिवचे खातीर आमी मागया. आनी एक व्यक्तीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया. दोगा भुरग्यांक पांयाची दूख उणें जावचे खातीर आमी मागया. वाटेक लागून जाल्ले वाद विवाद समाजावन बरें जावचे खातीर आमी मागया. सर्व कुडीची दूख पयस जावचे खातीर आमी मागया. दोग भाव माया मोगान जिवचे खातीर आमी मागया. पयशे आनी भांगार बेगीनच पाटी मेळचे खातीर आमी मागया. भुरग्यांक भलायकी बरी जावच्या खातीर आनी शिकोवंक बरें मन लाभच्या खातीर आमी मागया. पयशे पाटी मेळ्ळ्या खातीर एक व्यक्ती सांपियोक अर्गां दिता आनी की ताच्या जिवितांत बरें जावं दी म्हण मागया. बरी सैरीक जावच्या खातीर आमी मागया आनी त्याच व्यक्तीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया. जिणेंत सारकी दिशा जोड घेवच्या खातीर तशेंच शिकपांत बरें जावच्या खातीर मागया. खातीची पिडा गूण जावचे खातीर आमी मागया. आनी जें कितें आमची सभार मागणी आसात ती आमी देवा मुखार दवरया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावंक, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजे संगात स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुजेर हांव पाती येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजीं उतरां सरशें नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभाचें कर म्हूण खंडीत भरोसो म्हाका आसा. आमची खासगी मागणी आमी देवाक भेटोवन दिवया थोडो वेळ. पाद्रे पियोच्या मुखांतर ताचे द्वारी ताच्या मागण्यान ती आमकां लाबोवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजे संगात स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आतां सदां सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुजेर हांव पाती येता. ये जेजूच्या पवित्र काळसा कश्टतल्यांतय दया दाखय. रावचे तुका आसा की आमचेर निर्भागी भटक्याचेर जी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरीच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळसा मरी फाट. आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा आमकां लाभय. नमान रणिये काकुळतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतानी भरोशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी वयचीं बाळकां त्या तुका चेपणांत आसता. आस्कार उस्कार कोण आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे सगळे ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी ह्या परदेशी उपरांत तुज्या सुदैवी फळ ती तुका आमकां दाखय. हे दयाळी मुगाळी दुलोबी ओंकार मरिये. सांज जुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पासून विनंती कर. सांपियो कोलादीन. सांपियो आमा पासून विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो आवय बापायक कलतो जावन जियेल्ल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो कश्टा अनवरांत तिरासन सांबाळलेल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस आसिसीच्या पाटलावदारा. आमा पासून विनंती कर. सांपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा. आमा पासून विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशवाच्या गायांनी नटयलेल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो युकरिस्तांतय भक्तीन भरलेल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयलेल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो विधयपणाच्या आदर्शा. आमा पासून विनंती कर. सांपियो मागण्यात तिरासन सांबाळलेल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणाक कलतो जाल्ल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो आत्म्याचे बाचावे खातीर वावुरलेल्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा. आमा पासून विनंती कर. सांपियो गरजेवंताक तक्षण पावच्या. आमा पासून विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा. आमा पासून विनंती कर. सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा. आमा पासून विनंती कर. सांपियो आमा पासत विनंती कर. ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपोवणें दिवन विविध कृपे देण्यांनी भरलोय आनी भगवन फ्रांसीस आसिसीच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्यांनी पुण्या वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्यांनी भर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवंक आनी सांबाळूंक. आमेन.
सर्वेस्पर आपल्या मुखमळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोंक आनी तुमची दया करूंक. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियेचेर दवरलेली भक्त मानून घेवंक आनी तुमची मागणी फळादीक करूंक. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. सोमेस देवा जना काळजा मोनाच्या एकवटान त्रिएक देवा तुझी गियान दया भेटता वर्गां बलिदान. वंदन देव बापा सृष्टी करणारा सारक्यान तुझ्या आमकां सोबयल्या. मानता तुझे उपकार सरपट करता नमस्कार देव तूं वरतो सरपट वेदार. जमल्या सोमेस देवा जना काळजा मोनाच्या एकवटान त्रिएक देवा तुझी नियान दया भेटता वर्गां बलिदान. आयची मिसा हे परी आसात. ॲग्नेस रस्किना आनी मॉरिस रस्किना हांच्या आत्म्याक मीस दितात. स्टेल्ला रस्किना, मॅगी फेर्नांडीस, सिप्रियन फेर्नांडीस आनी लॉरेन्स फेर्नांडीस हांच्या आत्म्याक मीस दितात. वलेरियन फेर्नांडीस आनी कुटुंबाची. अरुळ राणी आत्म्याक मीस दितात. अरुळ ज्योती. देवाक अर्गां बलिदान जावन सांपियोक अर्गां बलिदान जावन भेटयतात एक भक्तीक. नबील यस हाच्या आत्मशांतीक मीस दिता जॉय डिसोजा. नबील यस हाच्या आत्मशांतीक मीस दिता जोस्फिन डिसोजा आनी कुटुंबाची. स्पेशल इंटेन्शन फेलिक्स मतायस. देवाक अर्गां बलिदान जावन भेटयतात. 89th बर्थडेक मोंती डिसोजा हांच्या बर्थडेक मीस दितात रोनी फेर्नांडीस. आनी पावल सिरिल सल्डाना. तशेंच रोसारियो स्टेल्ला आनी फ्रेडरिक डिसोजा हांच्या आत्म्याक मीस दितात सेलिन फ्रँकी डिसोजा. आनी सर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवंक उगडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. आनी तुमच्या आत्म्याचो वे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवाना आनी भयणीनो, इंग्लंडाचो पूर्व प्रधानी विन्स्टन चर्चिल अशें म्हणटा, जें कितें आमी दितां तातूंत आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा आनी जें कितें आमी घेता तातूंत आमचें आमी जिवीत जियेता. जें कितें आमी हेरांक दिवंक शकता, जें आमी उदारपणान दिता, तेंच उदारपण देव आमकां दाखयता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें. सर्गींचें राज म्हळ्यार देवाचें उदारपण आमी जोड घेवचें आनी देव आमचें थंय उदारपण दाखयता म्हणलें समजून घेवचें. आनी तेंच उदारपण आमच्या जिणयेंत आमी घेवन हेरांतय आमी उदार जावंक आसा. देखून आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमकां देवान दिलां तें उदारपण आमी वळखून घेवया आनी मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या तरान भाग घेवच्याक आमकां आमी आतां तयार करया. आमी सर सांगाता म्हणया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडांत दुसारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध.
हे पासत बेगीन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांपयोग तुझ्या पुताच्या पाशावाच्या गायांनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावांद्वारे तुझ्या अगणित मोगाची दयामय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूं आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरोध प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्याचे कटा. गवळ्यांनी हिंडांक पोसूंक जाय न्हय. तुमी दूद पियेतात, लोवेची वस्त्रां न्हेसतात, चरबल्ल्या बकऱ्यांक मारतात, पूण हिंडांक तुमी पोसिनात, अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात, पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात, घायेल्यांचे घाय तुमी बांदूंक नात, वाट चुकलेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक नात, सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात आनी घट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात. कोणच गवळी नातलो देखून म्हजे बकरे शिंपडले आनी रानवट मनजातींच्या घासांत सांपडले. म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एक दोंगराचेर भोवंक लागल्यो. म्हजो हिंड आख्या संवसारार शिंपडल्यो. कोणेच तांची पर्वा करूंक ना, कोणच तांकां सोदून वचूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. म्हज्या जिवाचो सपोत उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हज्या हिंडांक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातीचे खाण जावंक पावलो. देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. बगार आपणाकच पोसलें आनी म्हज्या हिंडांक पोसूंक ना. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयका. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव म्हज्या गवळ्या विरोध आसा. हांव म्हज्या हिंडांक तांच्या ताब्यांतलो घेतलो आनी म्हज्या हिंडांक पोसूंक हांव तांकां दिवचो ना. हे परी गवळी आनीकी आपणाकच पोसचे नात. म्हज्या बकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतले सोडयतलो आनी ते आनीकी तांचे खाण जावचे नात. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी,
सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सरव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेतां साथी म्हाका धैर्य दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना घडत जेवाण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजे मातें तूं मागताय म्हजें बरोवन वमता खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना देवाचे उद्धार जिवे आनी क्रियात्मक ते खरे मनशाच्या खाळदांतले अद्रेक आनी चिंतना पारखितात सल्ले हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली सर्गींचे राज अशें म्हणयत एकलो धनी आपल्या दाकामळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हण फांत्यार उठोवन भायर सरन गेलो हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करन ताणें आपल्या दाकामळ्यांत तांकां कामाक धाडलें सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांजे लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो आनी ते कामाक गेले परत्यांनी दनपाराच्या 12:30 वरार आनी उपरांत 3 वरांक तो भायर सरन गेलो आनी तशेंच केलें शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीक थोडे जण ताका मेळ्ळे तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां विचारलें कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी ताका जाप दिली
तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचोन कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या माकादामाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्या तावन सुरू करन पयल्याक पर्यान दिवन वस. तवळ 5 वरां कामाक धरलेलो मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन सरलो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धनियाक पुरपुरून ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतांत पडोन दीसभर घडल्याव जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकां दिली. तवळ धनियान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं अपवाल्लोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलेच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्याक तोपता. अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. देव तुमकां उदारपण दाखयता गी. देव तुमकां उदारपण दाखयता गे. वय दाखयल्यार फाटल्यान सांगा जाय आमी. देव तुमकां उदारपण दाखयता गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गुड. देखून देव केदाळाय आमकां सोण घालिना आनी तो आमकां उदारपण दाखयता. आयच्या वांजेलांत जें कितें आमकां दिलां, भोव अर्थभरीत वांजेल आनी भोव चिंतून तो वांजेल आमकां दिला म्हूण सांगयेत. मस्त चिंतलां तो वांजेल कोणें लिखच्या पयलें मातेवान. कित्याक म्हळ्यार त्या दाकांत मळ्यांत काम करूंक व्यक्ती धनियाक जाय आसले आनी धनी त्या दाका मळ्यांत काम करच्याक कामागारांक हाडूंक वेता. विविध वेळार तो वेता. फांत्याच्या वेळार तो वेता आनी उपरांत 9 वरांक, 3 वरांक आनी 11 12 वरां जाल्या उपरांत 11 5 वरांक वता. 6 वरांक काम सुटता म्हूण चिंता ताणें दिल्ल्या प्रकार बायबलांत. देखून तो 5 वरांक वचोन 11 वर आमी म्हणटा अखेरीच्या वेळार वचोन तो कामागारांक हाडून येता. पूण एक आमी उगडास दवरूंक आसा, सगळ्यांक तो हाडल्यार केवल पयलें कोणाक ताणें आपोवन हाडलें ताका मात सांगता तो. तांकां मात्र तो सांगता, तुमकां दिसाक ₹1 नाण्या लेखार हांव मजुरी दिता म्हूण. उरलेल्यांक तो म्हणटा, तुमकां कितें फावो तें तुमकां दिता. कितले नाणे म्हूण तो सांगिना तांकां, वा कितली मजुरी दिता म्हूण सांगिना. तुमकां कितें फावो तें तुमकां दिता म्हणून. देखून अशें ते कामाक वेतात आनी उपरांत परत एक फावटी पळया तुमी, कोण पयलें येयलो ताका मजुरी पयलें मेळना. धनी म्हणटा ताच्या मकामदामाच्या मनशा लागीं म्हणटा, तूं कोण 11 आयला ताचे तावन मजुरी दिवंक प्रारंभ कर म्हणून. एकाच वेळा पयलें आयिल्ल्याक 1 नाणें दिवन धाडलें जाल्यार तो वेता आसलो. तो पळय नासलो अखेरीच्या कितलें मेळ्ळ्यात म्हणून. अखेरीचो मनशाक पयलें दितात आनी ताका तें दितना पयलें आयिल्लो पळयता, देखता. आनी ह्यो वांजेल आमच्या जिणेक सरी करच्याक आसा तो. हांवें केदाळे सांगचें आसा, आमी रस्त्यार वेतना आमची गाडी आमी चलयतना आमी आमचें स्टेरींग धरन भायर कोणाची गाडी सोबीत आसा, ताचें व्हील कशें आसा, ताचें कलर कोणसो आसा म्हूण पळोवंक गेल्यार तुमी कालें जाता आपटोन एक्सिडेंट जाता न्हय गे. देखून आमी खंय पळोवंक आसा, कोणाची गाडी कितली बरी आसूं दी, आमी खंय पळय जाय
मुखार रोड पळोवन वसा जाय न्ही त्या दाड आमची गाडी शाबीत आसता, आमी संतोश भरीत आसता आनी आमकां कांय वायट वा बाधक जायना. तें पयण आमच्या जिविताक आमी सरी करूंक आसा. आमच्या जिविताच्या पयणार आमी मुखार वेता आसतना देवान कितलें बेसांव आमकां दिलां. म्हज्या गाडयेर AC बरी आसा गी, म्हजे ग्लास क्लीन आसात गी, म्हजी सीट कम्फर्टेबल आसा गी, म्हळ्यार बरी म्हज्या जिणयेंत कितलें देवान बरेंपण केलां, कितलें उदारपण दाखयलां तें आमी पळयसय. त्या दाडा आमचें ड्रायवींग कम्फर्टेबल जाता, आमची जिणयेचें पयण कम्फर्टेबल जाता. आमी सगळो दीस देवान ताका कितलें बरें केलां, ताका कालें सड दिलां म्हज्याकी आनी म्हाका कितलें उणें दिलां. कंपॅरिजन करूंक नजो. कंपॅरिजन केल्ल्या त्या दाडा आमचें सक्सेस रेट उणी जाता. आमी कंपॅरिजन करूंक ना. देखून आयचो वांजेल आमकां उलो दिता, जें कितें आमकां देवान दिलां ताणें सारकें पारखून आमकां जाणा जावन आमकां कितें फावो तें ताणें आमकां दिलां. देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. आनी तेंच जावन आसा मोगाच्या न्हू सर्गींचें राज. आयचो वांजेल प्रारंभ जाता सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें म्हण ही ओपार सांगता. पूण एक संगत पळया, सगळ्या बायबल आयच्या सगळ्या वाचपांत जेजू सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें म्हणटा आनी अखेरीक म्हणटा, जो कोण पयलो आसा तो निमाणो जातलो आनी जो कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो म्हण. तितल्यान सांगल्यार पुरोलें सर्गीचें राज कितें म्हण कळटा आसलें. पूण जेजून सांगलां हाज्या फुडें बायबलांत न्ही, जे कोणाक कान आसात ते आयका. कान म्हळ्यार हे कान न्ही, हे कुडीचे कान. इधर हियर वी हॅव. ओके, सो आमच्या मोतीचे आनी काळजाचे कान आमी उगडया. हर एक दीस देव कितें बरें करता आमकां उगडास काडया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी सड ताच्या उदारपणाक आमी ताका अर्गां दिवया. आनी तें उदारपण हेरांक आमी दाखया. हेरांक सड दिलां म्हूण तांकां उदार जावचें, आमचें उदार मन उणें करचें नाका. तें देवाचें काम, कोणाक कितें दिवचें. म्हाका कितलें सड दिल्यार उणें दिल्यार तें देवाचें काम. पूण म्हजें काम कितें, देवा तावन घेवचें आनी तांतूं संतुश्ट जावचें आनी हेरांक हांवें उदारपण दाखोवचें. हेंच जावन दी आमचें मागणें. आमेन. ख्रिस्ताच्या मासारतान बदल मोडून म्हाका भेटयता बापा. उडोवाय तुका दयेन तुगे काणी कामची तुका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पोसबेच्या जावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका पियोसो उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. तीं तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळा आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या संता भक्ता सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकुट. तुज्या भक्ता सा पियोच्या जिणयेद्वारी आमकां तूं एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कुरपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणींत एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळीं रसनां आनंदान तुजी सेवा करता. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळलेली तुजी परसा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्ताची सभा. ते खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दावा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तो पाराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावरता सो घुट आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्सिंतले पियेता. इतले पावटी तूं परत येस तुझे मरण करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय. देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्तचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरोवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणी सोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागताव. अशें भाग्यवंत अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिसो पती, भाग्यवंत धर्मदूता सा पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता
तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्रत्मेच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचें उदारपण आमच्या जिवितांत जाणा जावंक जायची कृपा ताणें शिकयल्ल्या मागण्याद्वारे आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पयस जावं, तुझे राज येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार खाकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसो. एकामेकाक शांती भेटोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. अरण्यान मान्या गावून पूर्व
प्रेमा संसाराच्या जीवा पासून दिले तुका सेव केल्यांके सासनी जीव दितले प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सस्नीक जिविताच्या काळान तुवें आमकां दादोशी केलाय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या बाबा भयणीचे सेवेंत जिवन सरूंक कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. तकली बघून देवाचे आशीर्वाद आमी जोडया. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवंक आनी सांबाळूंक. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोंक आनी तुमची दया करूंक. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचे दवरलेली भक्त मानून घेवंक तुमची मागणी फळादीक करूंक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक. आमेन. वसोन येयात. सोम्याचे शुभ वर्तमान परगट करा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्गाने संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी आमचे बाप तुजे पावंदी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मोगाळा बापा, आमचेर तुवें सांपियोचे विनवणेन वतल्या सर्व कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिताव. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजातात आनी मनशांक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागताव हांगासर हाडलेल्या उड्याचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमकां बरी भलायकी, गटाय आनी पोशण मेळो आनी सर्व पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणें आमी भोव तीर भावार्थान सांपियोचे विनवणेन मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Padre Pio Baba करताव नमन तुका. क्रिस्ताचे गाय घेऊन बोवी जाल्या. जेजू सोमो करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं. मागामचे पासून मागामचे पासून. Padre Pio Baba जेजूच्या पाशावान माग घेवन प्राजित घालतो जालोय. जेजू सोमो करून माया मोगांची येवन सर्गीचे सुख फावो जावं. मागामचे पासून मागामचे पासून. Padre Pio Baba पातक्यांक दयाळ मोगान लोक सुत जेजू सोमो तुवें दिलोय. जेजू सोमो करून माया मोगांची सर्गीची सुख फावो जावं. मागामचे पासून मागामचे पासून. Padre Pio Baba दुबळ्यांच्या आदारा कश्टांतल्याच्या तूं उजवणदारा. जेजू सोमो करून माया मोगांची सर्गीची सुख फावो जावं. मागामचे पासून मागामचे पासून. Padre
पियो आम्हा पासून विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.